येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळोवयाचे हेडलायन्स. राती 10 ते मध्यराती 12 मजगती लाउडस्पीकराच्या वापरात सदळताय, पूण चालीक लावचे पडटले नेम आनी अटी, सांगले पर्यावरण आनी हवामान बदल खात्यान. कुंकळे पाजरकोणी उमेदीन मनयले साऊथ सायबिणीचे फेस्त, भक्तांनी मोठे संख्येन घेतलो वांटो. तापमानात उणाव जावन वाऱ्याचो वाडला वेग. ह्या सप्तकात पातळटली थंडाय. फुडल्या 3 दिसात 2 सेल्सियसांनी देंवतले तापमान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वास्को सड्यावयले अमोनियन टाकयेक मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान टायम बॉम्ब म्हटला. हो टिकींग टायम बॉम्ब जावन राविल्ल्यान बेगोबेग मॉक ड्रील करचे अशेंय ताणें मागला. कारवाईक ताणें 15 दिसांचो अल्टिमेटम दिला, ना जाल्यार अमोनिया येरादारी बंद करतले. ताणें शिटकावणी दिल्या. पळयात. मॉक ड्रील जे असले ते 4:30 तेंच्यांनी स्टार्ट केले. ते 4:30 रातची 12 जायसर ते चालू उरले आनी ते इतले केओस जाले ते मॉक ड्रिलाक लागून. आख्खी ट्राफीक जॅम, लोकांक वरांची वरां थंय रावचे पडले. इतलो सारको केओस आनी इतलो सारको अनऑर्गनायज. एक मॉक ड्रिलान तुमी चिंता, एक मॉक ड्रिल जाता आनी मॉक ड्रिल सुद्दां आमी हँडल करूंक शकना. आनी समज हीच गजाल इन रियलिटी जाल्लेली, असो कितें इन्सिडंट इन रियलिटी जाल्लो जाल्यार कितें जावपाचें. एक मॉक ड्रिलाक आमी पळयता इतली हे जे अनऑर्गनायज पर्यंत जाल्लेले आनी इन रियलिटीन जाल्लेले म्हाका दिसना हे वास्कोकार आमचे सेफ आसा म्हणून. हे वास्कोकार आमी सगळे जाण त्या त्रासान पडोंक शकता. आनी तेजें एक उदाहरण म्हणटा ते आमचे एक अमोनिया टँक. जी अमोनिया टँक आमची जेटीत आसा. तुमकां सगळ्यांक उगडास करपाक सोदता हांव हो टॉपीक. आतां हांव एसेंब्लीन सुद्दां उलयलेलो आनी एसेंब्लीन सुद्दां तेन्ना सांगलेलें कितें जी अमोनिया टँक आसा हो एक टायम बॉम्ब जो आमच्या आख्ख्या मुरगांव आनी आख्ख्या वास्कोकारांक फाल्यां कसलो जर इन्सिडंट जालो जाल्यार म्हाका दिसता अमोनिया टँकार लोकांची जे त्रास जातले लोकांक आनी जे मरण जातलें पळय तेजो हिशोब आसपाना. सो जे प्रमाणे आयज गोवा शिपयार्ड एक डिफेन्स आसून सुद्दां तेंचे कडेन मॉक ड्रिल हँडल करपाक जावना. आनी आयज आमी पळयता कितें आमचो मुर्मगांव पोर्टान जी जेटी सड्या भागांत जी आमची अमोनिया टँक जी आसा थंयसर आयज पर्यंत केन्नाच मॉक ड्रिल जाल्लेलें ना. आयज खरी गजाल आसा म्हणटा तो टायम बॉम्ब जो आसा अमोनिया टँकीचो थंयसर मॉक ड्रिल जावपाची गरज. आनी ही अमोनिया धर तांकां चलोवपाचें आसा टँक जाल्यार हे सगळे जे तांकां मॉक ड्रिलाचे बाकीचे सर्टिफिकेशन हे सगळे तेंच्यांनी रेडी दवरपाची गरज आसा. कायदेशीर तेंच्यांनी चलोवपाचें आसा. नाजाल्यार हे फुडल्या 15 दिसांत 1 म्हयन्या भितर अमोनिया ट्रान्सपोर्टेशन जें आसा तें हांव बंद करपाक लायतलो. कित्याक हांव लोकांची लायफ रिस्काक घालपाक सोदना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. पर्यावरण आनी हवामान बदल खात्यान ह्या कॅलेंडर वर्सा जायत्या प्रसंगा खातीर रातच्या 10 ते मध्यराती 12 वरां मजगती लाउडस्पीकराचो वापर सदळ केला, पूण घालून दिल्ले नेम आनी अटी खरसाणेन पाळच्यो पडटल्यो. पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्यान 2023 वर्साच्या काळात पुराय गोंय राज्यात कार्निवल, इस्टराच्या आदल्या दिसा, चवथ, नवरात्र, दिवाळी दिसा रातच्या 10 ते मध्यान रात्री 12 वरां मजगती ध्वनिक्षेपक वा PA सिस्टम वापरपाक परवानगी दिल्या. सांजवेळार आणि नाताळाच्या आदल्या दिसा ते नवे वर्साक. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. डबल ट्रॅकिंगाच्या निमतान गोंय डॅमेज करतात, पूण डिस्ट्रॉय करपाक दिवचे ना. काँग्रेसीन सत्ताधाऱ्यांक आनी जाच्या घशात गोंयच्यो जमनी घालपाक सोदतात त्या उत्तेजकांकय शिटकावणी दिल्या. जे गोंयचो सत्यानाश करपाक फुडें सरल्यात तांचो सत्यानाश जातलो. आयकात पर्यावरण आंदोलकांचे श्राप. वास्को कॅसल रॉक ह्या मार्गावयले डबल ट्रॅकिंग रद्द करात अशें राष्ट्रीय रानजीव मंडळान सांगला. हाचे आदी सुप्रीम कोर्टानय होच आदेश दिल्लो. भाजप सरकाराक फकत अडानी आणि जिंदालाची बोल्सां भरपाक गोंयचो मार्ग डबल ट्रॅकिंगा खातीर वापरपाक जाय असो आरोप काँग्रेस फुडारी कॅप्टन विरिएटो फर्नांडिसान केला. See, this is what we have been telling right from beginning when the agitation started. हे पळय डबल ट्रॅकिंग आसा which is meant to help the crony capitalists like Adani and Jindal to transport coal for the steel factories in North Karnataka.
that there is no benefit to Goa and the people of Goa. It is going to destroy our environment, destroy the only organized sector tourism. We are going to lose jobs only to help these crony capitalists to multiply their profits by investing the taxpayers' money in this infrastructure. आता पोरू सुप्रीम कोर्टान पासून सांगले scrap this double tracking. It is not in the interest of Goa. The CEC team which was appointed by Supreme Court went across extensive study. I recollect today more and more amcho late Julio Aguiar, who went across, showed them, collected document. They conclusively said no double tracking. It is of no economic benefit. The same thing couple of days back the National Board of Wildlife ताणी सांगला की गोया डबल ट्रॅक फ्रॉम तिनायगड टू वास्को स्क्रॅप करा. They have said alternately you can have a double track from Hubli to Ankola. Do it. Why you all are coming into Goa? Who is responsible for the destruction of Goa will vanquish, perish. सत्यानाश जातले. हे मोदीकूय आमी सांगूंक सोदता, तूंय वेतलो. गोंयचेर हात घालनाका, गोंयचेर नदर घालनाका. यो आमचे पळय देवान दिला ही सोबीतकाय, ब्युटिफूल beaches and hills and greenery. Come and enjoy, but don't try to take profit out of it. सगळे सत्यानाश जातले. हे मिनिस्टर MLA हे 8 जण पासून गेल्या, तांचे सत्यानाश जातले. हे 50 आणि 5 कोटी असं ते काबार जातले. इट वोंट बी एबल टू सेव्ह देम. हे फक्त आमचेर न्ही थापतात. सागरमाला प्रोजेक्ट जेन्ना घातलो बुकाचेर त्या दिसा कळलेले हे गोंयचे घट्टान करपाक सोदता म्हणून. आमी ओपोज करताले, आयजूय ओपोज करताले. जितके नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गनायझेशन आसा पळय ते क्लियर रिपोर्ट दिता की दीस इज नॉट रिक्वायर्ड इन गोवा. पण BJP गव्हर्मेंट आपल्या सिनियरांचे आयकॉन आणि गोंयचे जो आमदार CM जे आसा पळय हे जे विकून वयतात पळय हे क्लियर कटली. हे पयशे खंयच्यान येता पळय ते हेच कारणा खातीर, कित्याक ते गोंयांक विकतात आनी आमदाराक आमचे घेतात. सो हांव परत एकदा खंय तरी मातशें रिलॅक्सेशन आसा. एनवायरमेंट बोर्डान आमकां क्लियरन्स दिला की देर शूड नॉट बी. म्हटल्यार शूड नॉट बी मिन्स वॉट, इट शूड बी स्टॉप. दॅट इज अ टायट मेसेज की बाबा हे बंद करपाक जाय. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. श्रद्धेक खंय धर्म लागना, संस्कृती बादना. धर्मीक एकचार, संस्कृतीक मेळ हेच गोंयचे खाशेलपण आणि अजून ते तिगून आसा. कुंकळे पाझरकोणी साऊथ सायबिणीचे फेस्त व्हडा श्रद्धेन मनयले. भक्तांनी मोठ्या संख्येन वांटो घेतिल्लो. पळयात काय भक्तिमय खीण. केन्नाच म्हाका दिसता आमचे हिस्ट्रीक इतले मेंबर हे वर्साक एक हांवें उलो मारल्याक वेस्पराक जावं फेस्ताक जावं आयच्या दिसाक 3 तारखेर खेरीत आमचे गांवकार भावांच्या कॉन्फ्ररीचो दीस आसता. जे दिसा आमी नवो प्रेसिडेंट वेंचून काडटा त्या दिसाक हांवें उलो मारलो सगळ्यांक जायते जाणांनी येवचें म्हूण. आनी तुमी येयले आनीक येवन हे आयचो दीस आमचो सोबयलो मोना काळजांतल्यान तुमकां आदींच फुडें एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आमच्या पांजरकोणच्या दाव्या वांगडाच्या हे मेंबरांक हे गांवच्या लोकांक हांव परबी दितां. हे फेस्त तांकां घडोवन हाडपाक हे तांचेर आयले. आनीक वेंडी गोम्स जो बरो उमेदीचो मनीस सदांच कसलेय आमच्या गांवचे आनी गांवकारांचे खास करून जेन्ना कितेंय कसलेय ओकेजन येता, कसलेय कार्य करपाचो आमचो हें आसता तेन्ना तो खान मारून उबो आसता आनी एक उमेद कशी दाखयता जशी तिणें आयज दाखयली.
सगळ्यांक उमेदीन भरले. म्हाका तरी खूब उमेद जाली की आयज हे फेस्त ते आमचे साऊथ सायडीचे आस्कारींचे फेस्त जे हे पांजरपणी गांवांक तेमी हाडले एक दबाज्यान हाडले अशें आमी केन्नाच आतां हाजे 9 वांगड आमी पळयले, पूण जितलो दबाजो आयज दाखयला तसो केन्नाच दाखोवंक ना. ताका खूब उमेद आसा. त्या सकाळ फुड्यान उठोशनी पळयलं आमच्या फुरसा लागीं बँड वाजयत आयले. हांव म्हणटा फुरसा लागीं बँड कित्याक, पूण जेन्ना भायर सरल्याक कळ्ळें बा वेंडीन ही तयारी केल्या म्हणून आनी दुबावूच ना. हे साऊथ सायबीनचे फेस्त आनी दुसरे आक्ट आमकां आतां पयलोच आमकां समन्संत लागतलें. हांव वेंडीच्या नांवान आनी म्हज्या 10 वांगडाच्या नांवान तुमकां सगळे कुंकळकार कोंफरात भावांक उतर दिता. सगळी परंपरा ट्रेडिशन सांबाळ बाब चयता म्हाका सांबाळ आमी हे फेस्त ही परब आमी करतले. आनी तेच बरोबर मागता तुमचो सगळ्यांचो आयज तुमी हो तेंको दिला तसोच सदांच तेंको दिवचो. कितें आसा जाल्यार आमी बसून एकामेकाक भास करून आमी करया, पूण हे फेस्त आमी आमचे आनी दुसरे आक्ट बरे भशेन उमेदीन करूया. रमेश नायक राउत, समृता खणगावकर आणि निखिल जल्मी फॉर गोवा 365. परतून घेऊया व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पेडण्या शुक्रारा विश्वकर्मा मनुमय ब्राह्मण समाजान आपलो 27वो वर्सुकी मेळ घडोवन हाडलो. तरणाट्यांक आपली कला सादर करपाची माची ह्या निमतान मेळ्ळी. पळयात मेळाव्यातले कांय खीण. आज 27 वर्सां जाली आमी संस्था उबारलेली आसा आणि ही संस्था आमी अख्ख्या पेडणे तालुक्यातले जो आमचो 4 समाज आहा त्या समाजाक घेऊनच आमी हो सगळो कार्यक्रम आमी करता. आणि अशे ह्या कार्यक्रमाक आमी खूबशे विविध कार्यक्रम करता. भुरग्यांचे शिश्यवृत्ती आमी भुरग्यांक दिता, कारण तांकां बी कितें तरी फुडें फिटनेस बरो मेळोंक जाय म्हणून ते खातीर. आणि तशेंच 60 वर्सां जाल्ल्यांचे आमी तेंचे बी आमी सत्कार करतात. हे आमचो एक कार्यक्रम आमी एक दर वर्सा आमी विश्वकर्मा जयंतीच्या निमतान आमी वर्साच्या वर्सा हे करता आमी. जेणे करून भुरग्यांचे टॅलंट जे खंयचे भुरगो खंयच्या हातून हुशार आसा तेजे टॅलंट आमकां हांगा पळोवंक मेळटा. आनी आमचो असो एक मनोदय आसा की हांगा विश्वकर्माची एक वास्तू निर्माण जावची, आनी त्या दृश्टीन आमी हे पावल फुडें उचललेलें आसा. आनी हो जो जागो आसा ह्या जाग्यार आमचो विश्वकर्माचें मंदीर आमी उबारतले हो आमचो निश्चय आसा. तशेंच भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवच्या खातीर आमी सांगीतीक कार्यक्रम हांगा आयोजीत करता. आमचे जे टॅलंटेड भुरगीं आसतात तांकां तेंचे टॅलंट सोदच्या खातीर सांजो सुद्दां आमी हांगा सांजो सांगीतीक कार्यक्रम दिला. आनी हेतूनसून म्हाका मोठी खोस दिसता. आमचो एक डॉक्टर साईश गणेश च्यारी हो डॉक्टर जाल्लो नेती समाजांतलो. तशेंच दत्तराज दिपक च्यारी हेणें जिज्ञासा ग्रुपान आमचे हांगा पेडण्याचें नांव लौकीक उबारलेलें आसा. त्या खातीर
सगळ्यांक एका थंय घेवन आमी हो कार्यक्रम करतात आनी हेका सगळ्यांचो उत्तम असो प्रतिसाद लागता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समरिता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकर. तापमानात उणाव जावन वाऱ्याचो वेग वाडिल्ल्यान ह्या सप्तकात थंडाय पातळटली. फुडल्या 3 दिसांत चडावत आनी उण्या तापमानात सुमार 2 डिग्री सेल्सियसाचो उणाव जातलो. शेनवारात चडीत आनी उणें तापमान 34 आनी 21 डिग्री सेल्सियस उरतले. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. दिसभरचे गरम वातावरणाचे तुळेन शेनवारा सकाळची सुरवात थंड जातली. धुक्याक लागून प्रवास करप्यांक अडचणी येऊ येतात. 7 तारखेमेरेन सुके वातावरण. शेनवारा सकाळच्या वेळार धुके. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 आनी 21 डिग्री सेल्सियस. 5 तारखेमेरेन दर्यांत खवदळ. 5 तारखेमेरेन खोल दर्यांत वचपाचे टाळचे. 4 तारखेमेरेन बोट धन्यांनी दर्यांत वचचे न्हय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.